येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. सब इन्स्पेक्टर रिक्रुटमेंट स्क्रॅप करात. स्कॅमात घुसपल्ले अधिकारी राजकारण्यांक सोडून काढात आणि करात खर कारवाय, मागला गोवा फॉरवर्डान. फिफा अंडर-17 बायलांच्या विश्वचषकांत भारताक खावची पडली परत एक हार. मोरक्को कडल्यान हारले 3-0 अशा गुणांनी. एकशे 21 देशांतल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत देंवलो 107व्या नंबरार, जो 2021 वर्सा आसलो 121 सुवातेर. आता पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळाच्या फाटल्यान उरला भारत. आणि आता हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सब इन्स्पेक्टर रिक्रुटमेंट स्क्रॅप करात. हे स्कॅमात खंयचे अधिकारी राजकारणी गुंतल्यात ते सोदून काढात आणि तांचेर खर कारवाय करात, गोवा फॉरवर्डान मागला. ते खातीर हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज नेमचो अशेंय गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान मागला. गोवा फॉरवर्डान भाजपा सरकाराच्या सब इन्स्पेक्टर रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर उजवाड घातला. मार्च 2021 145 PSI, 734 कॉन्स्टेबल, 296 होमगार्डाच्या पोस्टा खातीर जायरात दिल्ली. तातूंत गुंटुलेसांव जाल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान पुराव्या सयत पत्रकारां मुखार हाडले. फिजिकल टेस्टात पास जाल्ल्यांक नापास केल्यात, जाल्यार नापासांक पास हे विजय सरदेसायान नांवा सयत उक्ताडार हाडले. सरकारान 145 PSI, 734 कॉन्स्टेबल आणि 296 होमगार्ड या पोस्ट भरपा खातीर एक ऍडव्हर्टाइजमेंट भायर काढलो मार्च 2021. आता फिजिकल टेस्ट केल्यो 5 व्हेन्यूचेर, फोंड्या, वाळपय, मडगांव, पणजे आनी आल्तिनेचेर. ह्यो फिजिकल टेस्टी एक कंट्रोवर्सी जाली हाजेर, कित्याक एलिगेशन जालें की जे मनीस फिजिकल टेस्ट फेल जाल्या तांकां पास केल्या आणि जे कोण पास जाल्या तांकां फेल केल्या. ही व्हिडिओ फुटेज कन्फर्म दिस एलिगेशन्स. आता आमी मार्क्स कंपेर केल्या कॉन्स्टेबल आणि PSI एक्झामीचे. कॉन्स्टेबलाची एक्झाम 1 डिसेंबर 2021 कंडक्ट जाली कॉन्स्टेबलाची, आणि PSI ची एक्झाम 2 डिसेंबर 2021 कंडक्ट जाली. आता एक रातयान मनशाचे इंटेलिजन्स म्हणजे तकली कितली सुपीक जावंक शकता, कितलो म्हणून तूं हुशार जावंक शकता एक रातयान. एक मनीस कॉन्स्टेबल टेस्ट फेल जाता म्हणजे ताका 33 मार्क तुजो पडना. तो मनीस दुसऱ्याच दिसा PSI एक्झामीक 99 मार्क मेळटा. 99 एकूच सोडून एक दीस सोडून पळय तूं. जे कॅन्डिडेटांक 15-16 मार्क पडले ताका 5 पटीन दुसऱ्या दिसा PSI एक्झामीक चड मार्क पडटा. सो हे जातना ह्या DG या IG तांचो एकेडमिक रिकॉर्ड चेक केला. सो हातून क्लियर कट स्कॅम आहा हे सगळे जनतेक खबर आसा. आता हांव हे अशें म्हणलें म्हणून मुखेलमंत्री सांगात आपूण हे धाडटलो डिफेमेशन. आमचें कर्तव्य जाता आनी हे RTI दाखयता, ताजोच होम डिपार्टमेंटान RTI दिल्या आमकां. सो आता म्हजो डिमांड आसा की हो रिक्रुटमेंट इमिजिएटली स्क्रॅप करचो. एक ताका थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, ऑफिशियलांचेर एक्शन जावची, पॉलिटिशियन जर इन्वॉल्ड आहात जाल्यार तांचेर एक्शन जावची. म्हाका आय हॅव सस्पिशन दॅट पीपल इन ऑथॉरिटी आर इन्वॉल्ड. ह्यूज अमाउंट्स हॅव चेंज हँड्स. सो म्हाका अशें दिसता की पुलीस डिपार्टमेंट, DG असो, IG असो, कोणूय असो, तांचेर प्रेशर आसतलोच. सो एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज शुड इन्व्हेस्टिगेट दिस. RTIच्या शस्त्राचो विजय सरदेसायान बेस बरो वापर केला. रातया हुशार जाल्ल्यांची डिपार्टमेंटानच दिल्ली वळेरी ताणें वाचून दाखयली. आयकुया ह्या महाभागांची नांवां. एप्लिकेशन नंबर 1680 निकिता निलेश नाईक, कॉन्स्टेबल म्हणून ताका एक्झामीक 1 तारखेक पडले मार्क 15 100तले. दुसऱ्या दिसा PSI ताका मार्क पडटा 83. कितली पर्सेंटेज वाढली? 553% इन्क्रीज ऑफ मार्क्स. इतले ते एक दिसान इंटेलिजंट झाले. सुनील शेखर सावंत देसाई पहिले दिसा ताका पडटा 18 मार्क,
दुसऱ्या दिसा मार्क पडटा 98. शुभम सुरेश कुरगांवकर पहिल्या दिसा पडटा 28, दुसऱ्या दिसा पडटा 98. प्रज्योत प्रशांत बखले पहिल्या दिसा पडटा 28, दुसऱ्या दिसा पडटा 98. स्वप्नील लाडको किनाळकर पहिल्या दिसा पडटा 29, दुसऱ्या दिसा पडटा 94. सुशांत शांताराम गांवकर पहिल्या दिसा पडटा 33, दुसऱ्या दिसा पडटा 99. रजत उदय नारोजी पहिल्या दिसा पडटा 33, दुसऱ्या दिसा पडटा 89. संजय कुशावेली पहिल्या दिसा पडटा 34, दुसऱ्या दिसा पडटा 91. अशें हे सगळें लिस्ट आहा. प्राची रमा वारक पहिल्या दिसा पडटा 30, दुसऱ्या दिसा पडटा 61. 203% वाढले. अशी ही जी इन्क्रीज वाडटा, डोंट यू फाइंड दिस स्ट्रेंज? कॅन दिस हॅपन? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. 121 देशांतल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत 107व्या नंबरार देंवलो, जो 2021 वर्सा 121 वातेर आशिल्लो आनी आतां पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळच्या फाटल्यान आसा. ह्या अहवालाक लागून आतां सरकार आनी विरोधी पक्ष हांचे मदीं वाद निर्माण जाला. 2021 वर्सा 116 देशां मदीं भारताचो नंबर 101 आशिल्लो. आतां हे वळेरेंत 121 देश आशिल्ल्यान तो 107व्या क्रमांकाचेर देंवला. भारताचो GHI स्कोरय मंद जाला. 2000 वर्सा 38.8 आशिल्लो तो 2014 ते 2022 ह्या काळात 28.2 ते 29.1 इतलो जाला. सरकारान फाटल्या वर्सा भारत 100व्या क्रमांकाचे सकयल देंवल्या उपरांत ह्या अहवालाचेर खर टिका केल्ली आनी ताका धक्को दिवपी आनी जमनी वास्तवांतल्यान वंचीत अशें म्हणिल्लें. नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला सरकाराच्या 8 वर्सांत आमचे गुण 2014 वर्सा सावन कमी जाल्यात अशें काँग्रेस खासदार P. चिदंबरम हाणें अहवालाचो उल्लेख करून सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. किशोरीताई हळदणकराचे यादीन 8वी गोंय पांवड्या वयली बायला संगीत सर्त डिसेंबराचे 8 तारखेक सुरू जातली. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत 28 डिसेंबर मेरेन ही सर्त चलतली. विशेष म्हटल्यार मनशाचे वा जात धर्म पंथाचे विडंबन करपाक मेळचे ना अशी अट संस्थेन घातल्या. स्वर्गीय किशोरीताई हळदणकर स्मृती प्रित्यर्थ 8वी अखिल गोवा महिला संगीत नाट्य स्पर्धा दिनांक 8 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर 2022 या दरम्यान घेतली जाईल. स्पर्धा आयोजनासंदर्भात काही ठळक मुद्दे असे आहेत. गोव्यातील कुठल्याही हौशी नाट्य संस्थेला या स्पर्धेत भाग घेता येईल. एका संस्थेला स्पर्धेत एकच प्रवेशिका दाखल करता येईल. कुठल्याही संस्थेला प्रयोगाच्या नावाखाली एकपात्री नाटक सादर करता येणार नाही. स्पर्धेत सादर करावयाचे नाटक कोकणी किंवा मराठी भाषेमधीलच असले पाहिजे. स्पर्धेतील नाट्यप्रयोग कालावधी कमीत कमी 2 तास 30 मिनिटे व जास्तीत जास्त 3 तास असला पाहिजे. यात 10 ते 15 मिनिटांच्या मध्यंतराचा समावेश असेल. निर्धारित वेळेपेक्षा कमी अथवा जास्त वेळ घेणारे नाटक स्पर्धेतून बाद ठरविले जाईल. स्पर्धेतील नाट्यप्रयोगात रंगमंचावर काम करणाऱ्या सर्व कलाकार महिलाच असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पुरुष कलाकाराला त्यात भूमिका करता येणार नाही. नाटकातील सर्व भूमिका महिला कलाकारांनीच करणे आवश्यक आहे. यात पुरुष भूमिकांचाही समावेश असेल. पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रायोगिक यापैकी कुठल्याही प्रकारचे नाटक या स्पर्धेत सादर करण्यास मुभा आहे. एखाद्या संस्थेने खास स्पर्धेसाठी नवीन नाटक लिहून सादर केल्यास व अशा नाटकांची एकूण संख्या 3 किंवा अधिक असल्यास नाट्यलेखनासाठी प्रथम व द्वितीय अशी 2 बक्षिसे दिली जातील. स्पर्धक संस्थांना आपल्या प्रयोगातून कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचे अथवा जात धर्मपंथाचे विडंबन करता येणार नाही. तशा प्रकारचा आक्षेप लिखित स्वरूपात कला मंदिराकडे आल्यास व चौकशी अंती त्यात तथ्य आढळून आल्यास ते नाटक स्पर्धेतून बाद ठरवले जाईल. एखाद्या संस्थेने कला मंदिराच्या गतवर्षीच्या स्पर्धेत सादर केलेले कोणतेही नाटक त्याच संस्थेला यंदाच्या स्पर्धेत सादर करता येणार नाही. तसे आढळल्यास त्या संस्थेला स्पर्धेतून बाद ठरवण्यात येईल. रंगमंचावरील भूमिका महिलापुरत्या मर्यादित असल्या तरी दिग्दर्शन, प्रकाश योजना, पार्श्वसंगीत, संगीत, नेपथ्य, वेशभूषा, रंगभूषा इत्यादी तांत्रिक बाबी महिला कलाकार तंत्रज्ञाबरोबरच पुरुष कलाकार तंत्रज्ञांनाही हाताळतात. 50,000 रुपये
तृतीय 40,000 रुपये आणि उत्तेजनार्थ बक्षिसे प्रथम 25,000, द्वितीय 20,000 रुपये व तृतीय 15,000 रुपये. सांघिक बक्षिसाव्यतिरिक्त वैयक्तिक बक्षिसेही देण्यात येतील. प्रवास खर्च म्हणून प्रत्येक संस्थेला 10,000 रुपये देण्यात येतील. बक्षीस पात्र न ठरलेल्या संस्थेस प्रत्येकी 5,000 रुपये प्रोत्साहनपर देण्यात येतील. वरील नियमावलीत कोणताही बदल किंवा फेरफार करण्याचा हक्क राजीव गांधी कला मंदिर आयोजन समितीने राखून ठेवला आहे. वरील नियम ज्यांना मान्य असतील अशा संस्थांनी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका सविस्तर भरून दिनांक 4 नोव्हेंबर 2022 संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत राजीव गांधी कला मंदिर येथे पोचत्या करणे आवश्यक आहे. त्याच दिवशी संध्याकाळी 4:30 वाजता संस्था प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत नाटक सादरीकरणाचा क्रम ठरवला जाईल. त्या दृष्टीने संस्थेच्या एखाद्या जबाबदार व्यक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. एखाद्या संस्थेचा प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास कला मंदिरातर्फे दिल्या जाणाऱ्या तारखेस त्या संस्थेला प्रयोग सादर करणे बंधनकारक राहील याची नोंद. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विविध आवडी निवडी आणि आपापल्यो पसंती आशिल्ल्या खुशखबर. पणजे तरंगाचो दिवाळी बाजार भरला. पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटोरीन हे प्रदर्शन उक्तें केलां. हो दिवाळी बाजार 14 ते 16 ऑक्टोबर मेरेन उक्तो आसतलो. तरंगान गोंयकारांचे सेवेत विविध आकर्षक वस्तूंचो बाजार पणजेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरी हॉलात उक्तो केला. बायलां खातीर विविध वस्ती, घरांतल्यो सजावटीच्यो वस्तू, गोड खाणां, मिठाय, मसालो, लोणची, फुलां हार आनी तुरे अशे विविध तरांच्यो वस्तू एकठांय मेळोवन दिवपाचो यत्न केला. पळयात. आचारी आणि मानसी गोवेकर ह्या आमच्या 2 गोंयच्या भगिनींनी एकट्यान येवन तरंग ही ह्या संस्थेची स्थापना केली. म्हाका याद जाता जेन्ना आनी कोणी एक्झिबिशन काडलें थंय श्वेताचो आनी मानसीचो एक स्टॉल आशिल्लो आनी हांवें तें इनॉग्रेट केलें एक्झिबिशन म्हापशेचे कॉन्ट्री घाललें आनी अशें 2-3 कडेन ताणें भाग घेतला आनी मागीर ती स्वता घालपाक लागली. व्हेरी ग्रेट. आनी म्हणजे आमी करुया, आमी कित्याक करचें न्ही, आमी दुसऱ्याच्या तकलेन कित्याक हें करुया, आमी स्वता करुया अशें करून ताणीं पयलीं स्टार्टींग विथ 15 स्टॉल घालून ताणें सुरू केलें. मागीर 15चे 20 जाले, 35 जाले, 40 जाले. आज जें एक्झिबिशन हांवें इनॉग्रेट केलां म्हजे बरोबर आशा आरुंदेकर, जेनिफर लेविस कामत आशिल्लीं. सो म्हाका अशें दिसता की हें डॉन बॉस्को स्कुलान आसा, आज सुरू जालां. आज 14 तारीख, 15 तारीख आनी 16 तारीख अशे 3 दीस पर्यंत उगडे आसतले. सकाळचे 10 ते रातचे 9. आनी आज हांवें येदे व्हडले भव्य दिव्य आनी फाटल्या फावटी एक फावटी घाले तेन्ना तेंय हांवें इनॉग्रेट केल्लें. सो म्हाका अभिमान दिसता ह्या दोगांय हाजो, श्वेताचो आनी मानसीचो, की ती कितें करता की अशें आयोजीत करून एक्झिबिशन कितलीशीच गोंयची जी पळय आसा महिला, उद्योगिनी महिला जांकां खबर ना खंय विकपाचें, खंय मार्केट मेळपाचें, खंय बाजारपेठ मेळपाची, कारण कितल्या जाल्यार भरपूर पयशे जाय आसता दुकान घालप किंवा आनी खंय कोणा कडेन बुट्टू घालता म्हणप, इट्स कॉस्टली अफेर. मॅनेज ह्या दोगांनी ह्या सगळ्या अशें बायलांक आज हांगा हाडला. आज आम्ही हे तरंग फॅमिली तरंग शॉपिंग फेस्टिवलचे उद्घाटन केलां. मॅडम सावित्री आमच्या बरोबर आसा. सो तिच्या हातान आमचें उद्घाटन जालां. सगळ्यांक एक कणकणीत विनंती करता की जरूर आमच्या एक्झिबिशनाक भेट दिवची. आमी तरंग शॉपिंग उत्सव ॲट डॉन बॉस्को पणजी आमी हांगा आसा. 3 दीस आसतली फ्रॉम 14, 15 आनी 16. आनी मेन तुमचो सपोर्टाची गरज आसा, कित्याक सगळे जे पार्टिसिपंट आसा ते सगळे आमचे गोंयकार आनी सगळे लोकल प्रोडक्ट्स आसा एवेलेबल. कोणें अशे डिफरंट कार्पेंटर्स ऑर डिफरंट अशे वरायटी पळोवपाक मेळटली, रायट फ्रॉम फर्निचर टू फॅशन, लायफस्टायल, सगळे होम डेकोर आनी दिवाळीचे वेगवेगळे एट्रॅक्शन्स लायक दिवाळीचे आकाशकंदील वेगवेगळे तरेचे, मागीर दियाज, डेकोरेटीव दियाज एंड लॉट मोर variety you can see here. So do visit. Even the crafters, artisans of Goa and young youth is participating. So you need to show your support here. So I request everybody to do visit us at Don Bosco. We are here from 14, 15 and 16 at Don Bosco Auditory, Panjim. Thank you so much. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो. पणजेच्या ताळगांव कम्युनिटी हॉलांत 4 दिसांचे फर्निचर फेअर दवरला. घराचे सजावटीच्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रो थंय चालू आसा. लोकांचो प्रदर्शनाक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा.
घरात उपेगाक पडपी वस्तू, लाकडी सामान आणि हेर सजावटींच्यो वस्तू अशे विविध तरांचे आयटम विकपी स्टॉलां कम्युनिटी हॉलात पळोवपाक मेळटात. वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी आपली स्टॉलां लायल्यात. तांकां गिरायकांचो उपाट प्रतिसादय मेळटा. विविध वस्तूंचेर स्पेशल ऑफरी आसात. सोमारा 17 तारखे मेरेन हे प्रदर्शन चालू उरतले. So we have a Diwali Dhamaka sale furniture expo going on from 14th to 17th of October at Talegaon Community Center, Karanzalam, Banjim. Do visit the show as we have a lot of varieties, sales and bumper discounts going on. Enhance your home, pamper your home this Diwali with lovely pieces of modern furniture, contemporary furniture, shisham furniture, full cushion sofas, dining tables, beds, interior sections and much more items to be seen. See you here from the 14th to 17th of October from morning 10:30 to evening 8:30 at Talegaon Community Center for the Diwali Dhamaka bumper sale at Furniture Expo. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोझारियो. फिफा अंडर 17 बायलांच्या विश्वचषकात मोरक्को कडेन 3-0 अशी हार खावन भारताक आनीक एक हार पत्करची पडली. ब्राझील आनी अमेरिकेत मोरक्को एक हार फाटी आशिल्ल्यान भारत आतां मेरेन ग्रुप टेबलांत सकयल बसला. पळयात. फिफा अंडर 17 बायलांच्या विश्वचषकात विंगड देश कप घरा व्हरपा खातीर मैदानाचेर झूज दिवपाक लागल्यात, जाका लागून उमेदीच्यो मॅची दिसून आयल्यात. भारताक मात फाटोफाट 2 फावटी हार पत्कारची पडिल्ल्यान लुकसाण जाला. मोरक्कोन भारताचो शेक आशिल्ल्या मॅचीत 3-0 असो हारयलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज राज्यांत गडगड जोगला सयत आकांताचो पावस पडटलो, पूण दनपरां मातशी गरबी अणभवपाक मेळटली. आकांताच्या पावसाक लागून कांय वाठारांनी हुंवार येवं येता. वीज कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयज बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.